वेर्णा ते लोटले मिसिंग लिंकाचे काम लागी 95% पुराय जालां। त्या सुवाते लोकांच्या कांय मागण्यो आसात त्यो लक्षांत घेवन कामाची भौशीक बांदकाम मंत्र्यान थळाव्या आमदाराबरोबर पळोवणी केली। लोकांच्या शेतांनी त्या सुवातेर जी माती गेल्या ती कंत्राटदार काडून दितलो, तशेंच रस्तो पिड्ड्यार जाला तो दुरुस्त करतलो म्हण म्हायती मंत्री पावसकरान दिल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हो वेर्णा टू लोटले हे मिसिंग लिंकाचे काम ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट जाल्ले आसा। हे इन्स्पेक्शना आमी आयल्ले, लोकांच्यो थोड्यो मागण्यो आसा, म्हणजे मागण्यो म्हटल्यार कितें आसता तें काम करपा जाय। कॉन्ट्रॅक्टरान आमी स्टेट गव्हर्मेंटान त्या प्रमाणे लोटले हांगसर जेन्ना हे मिसिंग लिंक जो रोडा कडेन म्हणजे ह्या लोटले टू वेर्णा रोडा कडेन टच जाता, थंय थोडे वायंडींग आसा, एक सर्कल आसा आनी ते वायंडींग आनी सर्कल आमी स्टेट गव्हर्मेंट करतले। त्या प्रमाणे थंय एक नाला आसा, तो डिसिल्ट आमी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगला डायरेक्शन पयलीं आसून तसो करून दी म्हणून। आनी ही जी लोकांच्या शेताक जी माती गेल्ली आसा ती माती सगळी कॉन्ट्रॅक्टर काडून दितलो। खंय रोड मातसो डॅमेज आसा जेन्ना मिसिंग लिंकाक हॉटमिक्स कार्पेट घालतलो थंय तो दुसरे कडेन ते जास्त कार्पेट घालून दितलो। बाकीचे हे जे हांगसर जो रॅम्प आसा आनी रॅम्पाचो फ्लायओवर जो आसा तो काही पयला आमी बरो म्हणजे तेजे डायरेक्शन सगळें चुकलेलें आसा, डेंजरस पोजिशनां आसा। कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आपूण परतोन तो काडून नवो बांदून दिता, ते आमी सगळे फाल्यां सीएमा आमचें अपॉयंटमेंट आसा। बाबाशान आमचो आमदार मित्र तो आनी हांव फाल्यां सीएमा कडेन वतले, पंचायत बॉडी वतली, थंय आमी सीएम जे डिसिजन घेवन आमी फुडें वतले। आमगे हो वेर्णा मिसिंग लिंक रोड हा लोतोली टू लोतोली, आनी हे लोतोली ब्रीज जाल म्हणटकीर सकला तेका कनेक्टिविटी सारकी नासलेली। हो ब्रिजाको देंवलो मागीर लोतोली मेन रोड पयलो रासोई रोडा जॉयन जाता, थिंगा कनेक्टिविटी खबर ना कितको जॉयन जाता, लोकांक खंयच्यान वचपा जाय कितें सारकें कोण आमी मिनिस्टरा मेळ्ळे, आमगेले 5 लोकल 5 मिनिस्टरा मेळ्ळे आनी मिनिस्टरा आमी आपयलो हिंग यो आनी चोय म्हूण। आनी थिंगा ते जंक्शनाचेर कनेक्टिविटी करपा थिंगा एक सर्कल करपा मिनिस्टरान सांगिल्ला। तांकां रोड क्रॉस करपा प्रॉब्लेम जाता आसलें, ताका लागून आमकां मिनिस्टरान एश्युरन्स दिला थिंगा आमी एक सर्कल करून दितले आनी उरलेलो मुखार रोड आनी एक वायर केलो आहा थिंगा वायडनींग करून दिल्ले म्हूण। तेजे फुडें आयले म्हणटकीर आमगेलो ब्रीज आहा मेन रोडाचे वयल्यान ब्रीज आहा आनी ब्रिजा रिटेनिंग वॉल आहाय ती रिटेनिंग वॉलाचे ते बेस्ट 8 mm प्लेट्स घालून केल्ले आनी अरावंड 20 meters हायट आसलेली, ती प्लेट्स भायर येयल्यो आनी थिंग घरां आहाय तें थिंग डेंजर आसलें। एक पाटी 4 म्हयने फुडें थिंगा सीएमूय येवन गेल्लो।